अजूनही खुबशा सुवातांचेर गोंयांत सुरळीत वीज मेळना। त्या खातीर तमनार प्रकल्पाची गरज आसा। फक्त 6 खांबे मोले अभयारण्यात येतले। पॉवर स्टेशन खाजगी जमनीत येतले म्हूण मुखेलमंत्री सावंत हांणी माहिती दिल्या। RDX गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। तुम्ही म्हटले की मोलेम प्रोजेक्ट तुम्ही परत आता पुढे घेऊन गेले, आता परत त्याचे प्रोटेस्ट 18-19 चुकीचो अर्थ लावून नाका। मोलेम प्रोजेक्ट खंयचोच ना, तुम्ही चुकीचो अर्थ काडटा। मोलेम प्रोजेक्ट म्हणजे कितें? प्रोजेक्ट आसा तमनार। त्या खातीर पयलीं आमी क्लॅरिफाय करपाक जाय। तमनार प्रोजेक्ट म्हणजे 400 kV लायन जी कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येता। ते गोंयांत 24/7 लायट मेळना। आता ती 24/7 आणि हे आताची परिस्थिती आसा। आतां इंडस्ट्रियलिस्टांकूय लायट दिवची पडटा। आमी त्या खातीर सोलार प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्हय तो इम्प्लिमेंट करपाचो ठरयलो। कितल्या जाणांनी घेतली? फक्त 29 जाणांनी सोलार प्रोजेक्टा खातीर एप्लिकेशन दिलें आनी सोलार प्रोजेक्ट घेतलो। उलर्न घेवन बरोबर तो सोलार प्रोजेक्ट कोणी घेवन वता ती तमनार प्रोजेक्ट जो आसा हो तमनार प्रोजेक्ट ही गोंयची गरज आसा आनी त्या खातीर भितरले फक्त 6 पोल जे आसा हे अभयारण्यात येता आनी जो स्टेशन आसा हो अभयारण्यात जायना। त्यांनी प्रायवेट लँडाचेर जाता, प्रायवेट प्रॉपर्टी घेवन तो स्टेशन बांदता थंयसर। मोल्यार गोंया ह्या सगळ्या भागांनी वयल्यान हांगा जाता तितके बेगीन हो प्रोजेक्ट करात, कारण आमच्या लायटीची आमकां गरज आसा।